सोमारा शिवोले मान्न वाठारांतली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले। हे वाठारांत पयलींच उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा, देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्याचेर तिडक उक्तायली। उपरांत बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आता सध्या तुमकां दिसता कितें चल्लां हांगा रस्त्यार ते पायप फुटला सकाळच्यान इतले वेस्ट जाता पळय उदीक थंय पर्यंत पावले पळय तो रस्तो पळय वयर आतां हावजींग बोर्डान वयता पळय तो रस्तो थंय पर्यंत क्रॉस जाता उदक आनी 3 किलोमिटर हांगाच्यान मान्यानूच ते गोलान म्हणटा पळय ते लोक तळमळटा थंयसर कसली परिस्थिती तेंचे एक थेंब पडटा जाणटी बायल 80 वर्सांचे वयर सुद्दां तसले लोक रावता थंयसर एक 17 घरां आहा थंयसर आनी तांकां एक थेंब पासून ना टॉयलेटीन वचपाक आनी हांगा कशें वेस्ट जाता ते पळय सेम मान्यानूच ते आतां कितें म्हणून सांगपाचें हेजें कितें म्हणून उलोवपाचें रडोंक 2 दीस पयलीं हांवें व्हिडियो पळयला एक ते व्हिडियो पळोवन इतलें दूख दिसलें म्हाका पळय की हांव न्हांवपाक सुद्दां 12 वयता न्हू ते हांवें करूंक ना तें न्हांवंक वचोंक ना हांव कित्याक म्हाका वायट दिसलें काळजांतल्यान की आमी न्हाता हांगा आनी तांकां उदीक पिवंक येना उदीक ना तांकां पिवपाक सरा वांगडा गेलो हांव काल तांकां मेळपाक तो कितें म्हणटालो जाणा ते भुरगे सुद्दां तांकां चिंतचें पडटा विचार करचें पडटा तांकां की आयज हांव कितें 3 ग्लास पिवंक 2 ग्लास पिवंक काय 1 ग्लास पिवंक म्हणून आनी हे पळय कितें चल्लां हांगा आतां कितें म्हणून सांगपाचें कोणाक धरून कोणाक विचारूं वॉर्ड मेंबराक पंचायतीक PWD अशें दिसता की तांकां पडलेलेच ना म्हणून काय पळय पळोवंक शकता तुमी कितें चल्लां हांगा रस्त्यारूच ते वेस्ट जाता पळय तसले जल ते टँकर सोडून घालतात रस्त्यार कित्याक प्रत्येक ट्रीप तांचो सुबेज तांकां 1200 मेळटा 1200 घेतात ते काल लोकांनी सांगलां केन्ना 1200 घेता केन्ना 1300 घेता केन्ना 1500 घेता म्हणटा 1500 सुद्दां घेतलेले आहा म्हणटा ते तांकां ते ईच एंड एवरी हावस तांकां शेअर करचें पडटा इल्ले पयशे काडून आतां सगळ्यांचे उदीक घेवपाक आनी आतां कितें चल्लां पळय